नमस्कार। हांव सगळ्या गोंयकारांक आयज जे गोंयांत आसा तशेंच सबंद वर्ल्डात जे आमचे गोंयकार आसा तांकां हॅपी रेव्होल्युशन डे म्हणून विश करता, शुभ क्रांती दीस। म्हणून जेन्ना आमी आतां आसा हांगा दिपेश आसा, शंकर पोलजे आसा म्हजे बरोबर, आमचो बाब संजय बर्डे, आमचो सर एंटनी सिल्वा, म्हणजे आमी सगळे आयज पांय पडपा आयिल्ले, नमन करपा आयिल्ले जे मार्टिर्स, जे आमचे फ्रिडम फायटर्स, जेंका लागून आमकां आयज क्रांती मेळ्ळी गोंयांत। म्हाका दिसता आयज 80 वर्सां जाता क्रांती जावन, आनी 1946 आमकां ही क्रांती कोणें दिल्ली? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आमकां क्रांती दिल्ली। आनी आमी त्या दिसा साकून ह्यो लोहिया मैदान म्हणून आमी वळखतात। आनी ह्या लोहिया मैदानाक पणजे जे लोहिया मैदान आसा, जे भुमीर आमी आसा, पवित्र भुमीर आमी, तुमी सदां पयलां आसतले, कोणीय जावं, व्हडले लिडर जावं, एक्टिविस्ट जावं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावं, खंयची संस्था जावं, ऑर्गनायजेशन जावं, कितें रॉंग जाता गोंयांत, कितें रॉंग जाता व सरकाराच्या विरुद्ध कितें उलोवपाक जाय, आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार आमी ह्या मैदानाचेर येवन विरोध करतात। आनी दॅट इज अ रायट ऑफ प्रोटेस्ट, एंड दॅट रायट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अस, एंड इट इज अ डेमोक्रेटीक रायट दॅट नोबडी कॅन डिनाय। आयज खंय तरी दिसता की खरेंच गोंयांत हिटलर शाही चालू जाल्ली आसा, की आयज लोकांक मानून येयल्ली आसा। वायट दिसता म्हणल्यार सीएमाक सांगूंक सोदता, ह्या क्रांतीच्या दिवसाक तुवें कितें केलें? हे आयज क्रांतीचो दीस, रेव्होल्युशन डेयार तुवें कितें केलें? यू हॅव ट्रायड टू सप्रेस द पीपल हू हॅव रायट टू प्रोटेस्ट। आयज सगळ्यांक खबर आसा, डिफरंट पार्टी लिडर्स येवपाल्या, डिफरंट पॉलिटिकल ग्रुप येवपाल्या नमन करपाक, बट आर वी रियली आमची खरी क्रांती जाल्या म्हणून हांव विचारूंक सोदतां। आय डोंट थिंक रेव्होल्युशन जाला म्हणून आमी आजून बंदखणीत आसा, आमी आजून आमचे हात बांदिल्ले आसा, आमचे तोंड बंद करपाचे प्रयत्न चालूच आसा। आयज कारापूरच्या लोकांनी एक आवाज उठयल्लो, आयज त्यांचे 75th डे कारापूरच्या लोकांनी आपले प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो, आनी तांणी चिंतलें की हो 75th डे आमी हो दीस, हो प्रोटेस्ट आमी ह्या पवित्र भुमीर लोहिया मैदानाचेर करतली, एज इट इज अ क्रांती दीस। पूण आयज वायट दिसता जेन्ना त्यो बायल्यो, तुम्ही पयला आसतली तितल्यो कितल्यो बायल्यो आमचे सिनियर सिटीजन, कितले तरी सिनियर सिटीजन त्यो आयल्यो तेन्ना तांकां खंय बंद केलें, करपाक दिवना, अलाउड करूना। पुलीस कितलो फोर्स लायला तो पळयात आझाद मैदानाचेर, लोहिया मैदानाचेर, आझाद मैदानाचेर। सो वॉट आय एम सेइंग इज दॅट इतलो लोक आयलो, तांकां बंद, तांकां दिवना, अलाउड करूना, आनी तांकां खंय डिटेन केला। आनी आतां तांकां डिटेन करून व्हेला खंय ओल्ड गोवा, तांकां पासय भोंवडेक व्हेला ओल्ड गोवा, थंय डिटेन केल्ले आसा, आनी मागीर खंय तांकां व्हरून खंय कारापूर सोडटले। अरे कितें? जेन्ना आमचे भुरगे गेले विचारपाक भितर मामलेदारा कडेन, हेजे कडेन, पुलीस स्टेशनाक, PSI सांगता खंय तुमचे कडेन परमिशन आशिल्लें काय म्हूण, परमिशन आशिल्लें काय म्हाका विचारपा जाय। आझाद मैदानाचेर आमी इतले प्रोटेस्ट करतात, तो जागोच आमकां मेळिल्लो आसा प्रोटेस्ट करपाक, जशें दिल्ली जंतर मंतर आसा तशें। सो हाऊ कॅन यू ऑल स्टॉप अस? आनी सेकंडली परमिशन तुमकां सगळ्याक परमिशन घेवन येतात, प्रोग्राम करपाक परमिशन आसता, प्रोटेस्ट करपाक परमिशन आसता म्हणून फर्स्ट टायम आयकता हांव। आनी सेकंडली परमिशन ना, पूण इन्विटेशन आशिल्लें मरे, सगळे WhatsApp ग्रुपाचेर जाले 2-3 दीस सगळ्या कडेन वाचिल्लें आसा की आमी आयचे दिसा हांगा आमी हें करतले म्हणून, प्रोटेस्ट करतले म्हणून कारापूरकार। आनी दुसरें म्हणटात तुमची नोटीस आशिल्ली अनलॉफूल असेंब्ली, सेक्शन 144 तुमी इम्पोज करपा आशिल्लो, तशें जाल्यार तुमी कित्याक भिले? तुमी तुमचो कायदो कित्याक पाडूना? सेक्शन 144 अनलॉफूल असेंब्ली म्हणून तुमी लावना? एवरीबडी इज रायट। आतां पळय हांगा हजारांनी कितले लोक येयत आसा, 100रांनी लोक आतां ऑलरेडी लोहिया मेजर आसा आझाद मैदानाचेर। सो आमकां तुमी डिटेन करपाक पडलें, जे आमी निशेध करतात, जे हिटलरबाजी बंद जावपा जाय। CM यू हॅव फेल्ड, द होम मिनिस्टर हॅज फेल्ड, यू आर ट्रायंग टू सप्रेस द वॉयस ऑफ पीपल ऑफ गोवन्स। हें जावपा ना आनी खपोवन घेवपा ना, जितले तुमी सप्रेस करतले तितलेच आमी बावंड जातले। देव बरें करूं। आयज क्रांती दिन 18 जून। हांव त्या सगळ्या क्रांतिकारांक नमन करता जेंच्यांनी क्रांतीच्या चळवळीन भाग घेतलो आनी गोंय आमकां पोर्तुगीजां पासून मुक्त करून दिलें, आनी आयज तेंच्या खातीर आयज आमी हें सूख भोगतात। आयज गोंयांत परिस्थिती अशी येयल्या की आयज परत आमकां क्रांतीचो आवाज उठोवचो पडटा। कित्याक उठोवचो पडटा तर आयजचो जो राजकारणी आहा, सरकारान जे मंत्री आहा ते आशेखोर जाल्लेले आसा, आनी हेंच्या आशे खातीर आयज आंदोलनां जायत आसा। आमी गेली 4.5 वर्सां जालीं पळयता की आझाद मैदान सदांच बिजी आसता आंदोलनांनी, लोहिया मैदान सदांच बिजी आसता आंदोलनांनी। तर ही आंदोलनां कित्याक? तर ही आंदोलनां आयज आमचे जमिनी वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, दोंगर वाचोवपाक,
न्हंय वाचोवपाक, झरे वाचोवपाक, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक. पावस पडोंक ना. आतां जुनाची आयज 18 तारीख परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. डॅम खाली जाल्लेले आसा आनी हेच्या फुडें 10 दीस जर पावस पडना कितें जाल्यार उदकाक आमी फादेशीर जातले. खूब वायट परिस्थिती आहा. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर खरी गरज आसा आमी पर्यावरण सांबाळपाची. आयज जे सरकार आमकां 10 लाख झाडां लायता, 20 लाख झाडां लायता म्हणून सांगता, तेच आयज सरकार पयलीं 2 करोड झाडां मारता आनी मागीर ही आमच्या दोळ्यांक उदीक लायतात. आयज परिस्थिती वायट आसा सारकी. आयज आझाद मैदानाचेर कारापूरचे लोक येयलेले हांगासर आनी सरकार तांकां भियाले आनी आयच्या दिसा 18 जुनाच्या दिसा क्रांती दिनाच्या दिसा तांकां आयज डिटेन केले आनी आयज तांकां घेवन भोंवडयता. ओल्ड गोवा आहा म्हणून आयकले आमी ते. सो ही आयची सत्य परिस्थिती. सरकार म्हणून उरोंक ना, एजंट जाल्लेले आहा मंत्री सगळे आनी ह्यांच्या एजंटगिरी खातीर आमी परत गुलाम जावपाच्या वाटेचेर आसा. आमी गुलाम जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी खंयच्याच गोंयकाराक गुलाम जावपाचो ना परत, तो कोणाचो जावं मागीर. आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयकारांक गुलाम करपाक सोदता. म्हणून हरमलचे लोक आझाद मैदानाचेर येयले, पेडणेचे लोक आंदोलन करपाक भायर सरले, कारापूरचे लोक आंदोलन करपाक भायर सरले आपले जमिनी वाचोवपाक, आमचे मिराबागचे लोक भायर सरले, चिंबलातले लोक भायर सरले, आमचे करमळचे लोक भायर सरले. आयज आमदार प्रोटेस्टांक उबे असतात. आमदार प्रोटेस्टांक दॅट मिन्स तुमी चिंता आयज डेमोक्रेसी धोक्यान आसा. आयज हे सरकार अस्थिर सरकार हें कळ्ळें तुका. हेंच्यांनी ऑपोजिशनांतले 8 आमदार व्हरोन सुद्दां हांकां सरकार चलोवपाक जावंक ना. कितें हे सरकार आमकां स्किमी दाखोवन दोळ्यांक उदीक लावंक सोदता. सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार असले प्रोग्राम हाडून सुद्दां हे फेल जाले. लोकांनी हांकां एक्सेप्ट करूंक ना. आयज हे दादागिरीचे सरकार, हे जी भाशा उलयता ही दादागिरीची भाशा आनी ही दादागिरीची भाशा आमी खपोवन घेवपाक ना. आयज जे आमच्या एक्टिव्हिस्ट भावांक आणि कारापूरच्या लोकांक जे तेंच्यांनी डिटेन केला आणि आयच्या दिसा 18 जुना दिसा निषेध करता ह्या सरकाराचो. लज ह्या सरकाराक तुम्ही मंत्री म्हणून घेवपाक, लज तुमकां. कित्याक जाणा आयज तुम्ही फेल जाले म्हणून आयज गोंयकार भायर सरले. आयज तुम्ही लाख स्क्वेअर मिटर कितें जागे काडून भायले बिल्डर लॉबीक दिवंक सोदता. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान तुम्ही गोंया आख्खे काबार केल्लेले आसा. घेता आमची जागा 40 रुपयान आणि परत आमकां दितना मागीर ती 4000 रुपयान दिवंक सोदता. आयज मोपा इफेक्टेड जे लोक आसा, आयच्या दिसा हे कित्याक उलयता अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय. मोपा इफेक्टेड लोक आसा तांकां सुद्दां तेंचे मानधन तेंचे कितें पयशे मेळपाक जाय आसले ते मेळोंक ना. थंय ज्या लोकांची घरां गेली तांकां घरां मेळोंक ना. आनी हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत माझी घर योजना जी कोर्टान आसा ती हांगा वाटपाक भोंवता. कितें हे सगळे चुकीचे. हे सरकार फेल सरकार. प्रमोद सावंतान लोकांचो विश्वासघात केलेलो आसा म्हणून आयज आझाद मैदानाचेर आंदोलनां जायत आसा. आनी आयच्या ह्या घाणेरड्या कृतीचो जे आमच्या भावांक तेंच्यांनी डिटेन केला तेंचो आमी निषेध करता. देव बरें करूं. आयज पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे क्रांतीक लागून जे झुजले तांकां पयलो म्हाजो नमन आनी सॅल्यूट. पूण ही क्रांती म्हणून आमी फक्त आवडे काडपाचेच उरल्या काय ना. क्रांती करून आमकां जो फ्रीडम मेवलेलो, जी आझादी मेवलेली, अशें दिसता ती आझादीन आमकां आमी भनकणीन घातल्या. आयज एक म्हणणी आसा, जो सरकार कोणाचे प्रोटेस्ट जरी तो सप्रेस करता दॅट मिन्स हो सरकार भियेलेलो आसा. द डे अ गव्हर्नमेंट स्टॉप्स the protest or there is suppression on the freedom of speech, voice and to protest, हो सरकार सारको निर्लज सरकार हो. ह्याच्यापेक्षा आणि म्हाका दिसता की इंडियेक असलो सरकार आमी खंयच पळोवंक ना. पयलीं आमी म्हणटाले UP बिहार म्हणून, हे आतां गोंय जालें असलें. हेच्या 5 जालां. डिसेंट लोक आमचे गोंयकार लोक, तुफान करपी लोक न्ही. ह्या लोकांक पासून हो सरकार बंद करता. दॅट मीन्स कितलो सरकार भियेल्लो आसा तो पळय. तर एकूच मागता, हेमी आमकां इतलो नागोन काबार केले, आमकां नागड्या करून सोडल्या आनी निमणे आतां हे तोडी आनी उदक बायो पासून सेटलमेंट करपाचे रस्त्यार आसा. सो प्रमोद सावंत CMाक सांगता, हे तुजे चड तेंप चलचे ना. आनी ऑपोजिशनाकूय मागता, तुमी पयले एकठांय जा, नाजाल्यार इतले अगेन्स्ट जावनूय हेच सरकार परत आमकां तुमी जबाबदारी आसतले ऑपोजिशनान नाहा ते. देव बरें करूं. आयच्या दिसा क्रांतीवीर जो म्हणटा आयचो दीस जो आसा गोंयकारांक आमच्या जे पयलीं 1946 जे मेळोवन दिल्लो तो आयच्या दिसा आमी तांकां नमन करता. तुमी पळयता आसतले हांगा रेड कार्पेट तुमी पळयता आसतले. हांगा मुख्यमंत्र्याक रेड कार्पेट हांगा चलपाक दवरलेले आहा आनी तेच्या कुशीक तेणी धाकटी झाडां लायलेली आहा वाजांनी. तेंच्यांनी बरी झाडां कापली आनी तेका ऑक्सिजन येवपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान ती वाजां हाडून दवरलेली आसा.
पळयात हे तुमकां हांव उदाहरण दिता. हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याक एकूच सांगूंक करता, तूं गरीब लोकांचे जमिनी घेताय. गरीब लोकांचे 4 रुपयान 5 रुपयान मिटर 1972 घेतलेली. आणि गोंयचो आयज ट्युरिझम मिनिस्टर माप रोहन खंवटे आयज फाउंडेशन स्टोन घालता. काल म्हापसा रेजिडेन्सीन तेंच्यांनी आमचे म्हापशेचे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे एक हॉटेल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान तेन्ना 1972 बांधलेले आणि इतर गोंयान कोलवा बांधलेले, कलांगूट बांधलेले, ही सगळी टुरिस्टांक लागून हॉटेलां बांधलेली. ह्या रोहन खंवटेच्या सरकारान आणि प्रमोद सावंत सरकारान ह्यो आमचे जमिनी हांव तुमकां ऑन रिकॉर्ड सांगूंक करता. गोंयचो मुख्यमंत्री 2-2 दिसांनी दिल्ली कित्याक लागून वयता, 2-2 दिसांनी कित्याक लागून दिल्ली वयता हे गोंयच्या लोकांक स्पश्टीकरण दी. तुका जर प्रोग्राम जर दिल्ली जर वचपाचे आहात जाल्यार तूं 15 दिसांनी एकदा वचूंक शकता. तूं हांगा आमच्यो रेजिडन्सी ज्यो आमच्या गोंयकारांची जमिनी ज्यो आसा हे भायल्या लोकांक तूं PPP मॉडेलाची कित्याक लागून दिल्या. सरकार म्हणजे कितें हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक करता. सरकार म्हणजे गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे जर ना जाल्यार मुख्यमंत्री फेल जाल्लो आसा. आमच्यो जमिनी काडटात हे दिल्लीचे लोक, भायले लोक येतात आणि तांकां आमचे टुरिझमाची जमिनी काडून तुम्ही ताका दिता. हेका सरकार म्हणटा रे? तुमचे कडेन स्वताचे कित्याक? हांव एका रोहन खंवटे एका शब्दानूच विचारता, तूं टुरिझम मिनिस्टर कसलो? टुरिझम मिनिस्टर म्हणटकूच तुजे कडेन गोंयांत टुरिझमाची हॉटेलां आसलेली जाय गव्हर्नमेंटाची. ते PPP मॉडेलाचे ते हॉटेलां चलयतले आणि तेंचे तूं देखभाल करतले. आणि गोंयचो रेव्हेन्यू जो येता हो मुख्यमंत्री आयज ऑन रिकॉर्ड सांगता आयज अशी मजा मारता ही पेंडलां घालून पळयात. आतां आमच्या हांगाल्या लोकांक तो कितें म्हणटा, आयज कारापूरच्या भावांक जे हांगा येयले आझाद मैदानाचेर सगळ्यांक येवपाक रायट आसा. पोलिसांनी आपली ड्युटी केली आडोवपाची, तेंच्यांनी आडयले. पूण आयज तांकां आडोवपाक मुख्यमंत्र्याक कसलो अधिकार आसा आयच्या दिसा हे सांगपाचे. हांगा तुमी हो पेंडल घालता आसतना तुमी परमिशन घेतले हांगा ते आमकां ऑन रिकॉर्ड दाखयात. तुमकां जाय तशें करपाक मेळना भावनो म्हणटा. हांव तुमकां स्पश्टपणे सांगता, तुम्ही स्वताच्या काळजान सुमार विचार करात. तुम्ही गोंय आयज खंय येले ते? गोंय तुम्ही खंय येले आणि गोंय आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें आणि आमकां क्रांतीवीरान हांगा दिल्लेले ते आयज आमचे गोंय तुम्ही खंय व्हरोन दवरल्या हे गोंयच्या लोकांक फक्त तुम्ही दाखोवन दियात की प्रमोद सावंत सरकार हो निर्लज्जांचो सरकार हा गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव आयज नमन करून सांगता पळय तुमच्या समोर आयच्या दिसा येणारो जो सरकार परत तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक निवडून जर दिले जाल्यार आमकां प्रत्येक लोकांच्या घरांसून आमकां भायर काडटले आणि भायल्या लोकांक हाडून भितर हे करतले ते. ताका लागून विचार करा प्रमोद सावंत आयज खरो बरो वागता काय बरो वागना तो. कित्याक की प्रमोद सावंतान आयज पळोवंक गेले जाल्यार तेजे रेजिग्नेशन मागपाक जाय. आयज आमच्या कारापूरच्या भावांक त्यांनी आडोवंक फावना नासले. आयच्या दिसा ताका तेंच्यांनी वेलकम करूंक जाय आसलें आनी विचारूंक जाय आसलें. खरो जर तुजे काळजान जर मोग जर आसलो जाल्यार तामिळनाडूचो सरकार विजय थलापतीन सरकार केलो मरे. परत केरळाच्या सरकारान तेंच्यांनी सरकार केलो. जो ओपोजिशन जो पडलो न्हू तेका वचून ते पयलीं मेवळे. लक्षांत धर, विजय थलापती ओपोजिशनाक वचून मेवळो. बाबा तुजो आपूण तुका पाडाव केलो, आपूण गोंय आपले तामिळनाडू आणि केरळाचो चीफ मिनिस्टर आपूण सांबाळतलो म्हणून. तसली तुजे कडेन आयज काळीज ना. म्हणजे ओपोजिशनान कितें उलयले हे तुजे आमी चुकी दाखयता, तुमच्यो चुकी दाखयतात आणि सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा गो प्रमोद सावंत सरकार म्हणटा 1 नंबर फटींग सरकार. देव बरें करूं. आज क्रांती दिन आणि क्रांती दिन हो आमी कित्याक मनयतात की आमकां भरपूर वर्सां लागली पुर्तुगेजां कडल्यान आमकां स्वतंत्र मेळोवपाक, लिबरेशन मेळोवपाक. आनी तूं पळयतात हांगा 2 स्तंभ अशे आसात. ते स्तंभाचेर असंख्य लोकांचे नांव कोरलेलें आहात. कित्याक ह्या लोकांनी बलिदान दिलें, आपलें जिवीत दिलें. आनी कोणाक लागून दिलें? फुडले पिळगेक लागून दिलें. आज हे जे पळय फुडले पिळगेचे जे कोण आसात जाळवणदार, आतां हांव म्हणटा प्रमोद सावंत, हो खरोच आमकां न्याय दिता काय? हो खरेंच कितें आमकां रायट्स आनी आमचे जे फंडामेंटल जे कितें आमचें कॉन्स्टिट्युशनल जें कितें आसा आमचें तें दिता काय? आज तुमी पळयात की आज क्रांती दिन, आज सगळे कारापूरचे 75 दीस कंप्लीट जाता म्हूण ते हांगा आयिल्ले आनी एक प्रोटेस्ट करपाक की बाबा रे आमकां 75 दीस जाले. भाऊसाहेब बांदोडकरान एक मोठो कायदो केल्लो, कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर. आनी आदलो जो मुख्यमंत्री आशिल्लो विश्वनाथ प्रताप सिंग राणे आनी ताजो आनी कोण सोयरो ताचें नांव फतेह सिंग राणे, ह्या दोगांयच्या नांवाचेर ती जमीन 6.25 लाख कारापूरची जमीन आशिल्ली. आनी ती जमीन खरें म्हणल्यार ती कुळांची आशिल्ली, म्हळ्यार कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर. आज आमी पळयतात की आपलो विश्वजिताचो बापूय प्रताप सिंग राणे आज ओग्गी मूग घेवन कित्याक म्हळ्यार उगी रावला.
अरे जमीन ही 5.6 लाख लोकांची कुळाची जमीन आशिल्ली. थंय लोक शेत रोयताले, काजी रोयताले, वेगळे वेगळे शेताचें उत्पन्न काडटाले, भाजी काडटाले. जाल्यार ती जमीन तुजो चेडो समज टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसतना ती आतां लोदाच्या घशांत पावली कशी. दूख दिसता, कारण कसेल त्याची जमीन राहील त्याच्या घर अंतर्गत तूं ती जमीन विकपाक शकना, ती ट्रान्सफर करपाक शकना, ती विकपाक शकना. तूं कित्याक म्हणल्यार ती मॉर्टगेज करपाक शकना. जाल्यार ती जमीन आतां लोदाच्या घशांत पावली कशी. आज आमी प्रत्येक फाटी पळयतात, लोदाची जमीन जावं आनी बाकीचे आतां भुतानी जावं आनी DLF जावं आनी मागीर आमची आल्वारा लँड आसा, फूल मुणकाराची जमीन आसा, मागीर कुमेरीची जमीन आसा, मागीर वेगळे वेगळे ज्यो जमनी आसात त्यो तुमी कित्याक आपल्याक रुपांतर करून आज ह्यो जमनी आतां भायल्या लोकांक विकपाक लागल्यात. त्या खातीर ह्या गोष्टीचो आमी खस निशेध करतात. आनी बाबा टॅनन्सी प्रमाणे ज्यो जमनी आहात त्यो टॅनन्सी प्रमाणे कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर करपाक जाय. जो पर्यंत त्यो जायनात तो पर्यंत हे अशेंच कित्याक म्हणल्यार हे दुसरे सरकार येतले ते कित्याक म्हणल्यार अशेंच विकतले आनी लास्टाक आमकां प्रत्येक फाटी हांगा आझाद मैदानाचेर अशें प्रोटेस्ट करचें पडटलें. त्या खातीर ही जाणविकाय धरात आनी येता त्या इलेक्शनाक ह्या भारतीय जनता पार्टीचो पाडाव करून नवें सरकार हाडत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.